फॉर्मालिन हो इशू आम्ही 2-2.5 महिने झाले आजपासून हो इशू इट इज हॉन्टिंग द पीपल ऑफ गोवा. आजपासून गोंयकारांक बरो सुसेग ना. आपण बाजारांत वचोन जें आपुरबायेचें जेवण एक शीत कडी खावपाक बाबा हें नुस्त्या फॉर्मालिन आहा काय ना तें कळपाक. हे गव्हर्मेंटान इतले दुश्काळ हाडले लोकांचेर की आजपासून हे इशू हो काबार जायना. काल पयर येसान पेपराचेर परतून हीत आहा ट्रक येता ट्रक प्रोटेक्शनान येता. आमी 2.5 महिने आमी असेंब्ली 2.5 दीस बंद दवरली. तेच भाशेन आमी काल पेपराचेर रिपोर्ट येयले ते प्रमाणे इवन RTI रिपोर्ट शोज हाव द लॉबी जी लॉबी आहा नुस्त्याची जावं तो कोण इब्राहिम कोण म्हणटा तो कितकोन मॅन्युपुलेट करता. आज पासून लोकांक एक बरे न्याय मेळना. आमी असेंब्ली क्वेश्चन घायलोले हांवें हो इशू फॉर्मालिनाचे क्वेश्चन हांवें मच बिफोर हो इशू जाचने पयलीं घायल्लो. आय पुट इट इन द मंथ ऑफ जून. कित्याक इशू जायत आहले की हूंय तरी हें जाता म्हणून नुस्त्या फॉर्मालिन एड जाता म्हणून तितून. आतां डिपार्टमेंटान म्हाका हांवें फिशरीज डिपार्टमेंटाक क्वेश्चन घायलें. फिशरीज डिपार्टमेंटान म्हाका क्वेश्चन रिप्लाय दिली की एक आमकोडे ऑफिसर ना म्हूण FDA एक ऑफिसर ना आमकोडे फिश चेक करपाक आमी FDA धाडटाय म्हूण. आतां आफ्टर रायटिंग टू द डिपार्टमेंट आफ्टर टेकिंग अप इशू इन द असेंब्ली आज पासून एक क्लियर कट हें येना. गव्हर्मेंटा कडच्यान डायरेक्शन येना. फिशरीज डिपार्टमेंटान येना. FDA कडच्यानूय येना. I have spoken to the government, I have spoken to the minister. I have told them, you better start reading. हे भाशेन फोकाण करून नाकाय म्हण. Don't play with the health of the people of Goa म्हण. आपणाक ऑफिसर ना आनी कित ना. इनसेन्सिटिव्ह जालो हा हो गव्हर्मेंट. दिस गव्हर्मेंट आनी परमिशन लेवल इन फॉर्मालिन इन फिश म्हणटे परमिसिबल लेवल ऑफ फॉर्माल्डिहायड इन फिश म्हणटे आनी उतर ना. देर इज नो वर्ड इन द डिक्शनरी हुंय तरी. हे गव्हर्मेंटा कडेन आमी एकूच मागणी आमगेले की एक्सपोर्ट बंद करे. जो पर्यंत गोंयकार कन्विन्स जायना हे इम्पोर्ट जे इम्पोर्ट पयलीं बंद करे आनी जे इम्पोर्ट जाता ते चेक जाले बरोबर सारकें कन्विन्स जाले बरोबर गोंयकार तीन फॉर्मालिना आमी हूंय तरी एक्सपोर्टाचेर बंदी हाडपाक पडटली. So I think we have to see that we have to seriously look into this issue. गोंयकारांक जायले तें बारीक नुस्तें आयनी आमगे असेंब्लीन जावं असेंब्लीन आमकां मनोहर पर्रीकारान सांगलें जाय तसो नुस्तें मेळपा ना म्हूण इम्पोर्ट जो तरी बंद केले जाल्यार एक्सपोर्टान आमगे पळय गोंयांत नुस्तें जाता तें केसलें जावं आमी गोंयकारांक आयनी. हूंय तरी गोंयकारांक एक बरे भाशेन एक शीतकडी जेवपाक हें गोस्तान खावपाक हें गव्हर्मेंटाक मागणी. डोंट बी सो insensitive so that you will harm the people of Goa. आनी मनोहर पर्रीकारा लास्ट सांगता गोंयकारांक जो तर हेल्थाचेर जो तर हे भाशेन जे कॅन्सर आनी केसीस जावंक लागले गोंयांत तेक रिस्पॉन्सिबल तूं आसता म्हूण. Give me 8 days, I'll show you action. We are going to. What 2.5 months you are just coming out with the press conferences. Yes. As opposition party, you are not acting in it. What you are. I have spoken to. My duty is to write to the government. Yeah. If the government doesn't act, we have to take the law in our own hands. We will go and stop the fish. We are going to stop the fish. Not only stop the fish, we are going to check the fish at the depot, and we are going to monitor. Okay. I will do it myself. So I will take. Then don't say that we have taken the law in our hands and go and arrest us. Yes, I'm warning government. Time period. I'm giving them 8 days. To rectify. Yes, to rectify.